जालें फंक्शन. मागीर आमी त्याच्यानंतर गेली ट्री प्लांटेशन. एक बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए. छोटे बच्चे से लेके. आणि आज हांवें न्हेसल्या साडी खूब. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हॅपी इंडिपेंडन्स टू यू ऑल. आम्ही आता लायन्स क्लब वतात चिकालीम स्कुलान टू सेलिब्रेट इंडिपेंडन्स डे. सो थंय मेळया. हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हण. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आमी स्कुलान पावली फ्रेंड्स आणि हांगा टिचर्स आसात ते तयारी करता फ्लॅग हॉस्टिंगाची. गुड मॉर्निंग. शिकायला चालतात ना करू ना. लेक्चर दिलंय. आणि सगळी भुरगीं पळयात फ्रेंड्स इल्लीं सकाळी बेगीन उठून ती आयल्याच फ्लॅग घेवन हातान. सो खूब बरें दिसता पळोवन. ना ना टीचर तुम्ही त्या साईडीन घ्या. ना ना पीटर भायल्यान घ्या. मातरम. जय असो. जय असो. एक साथ झंडा गीत शुरू करेंगे. शुरू कर. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजय. 15 ऑगस्ट हो दीस आम्ही भारताचो स्वतंत्र दीस म्हणून मनयता. सगळ्यात पहिली हांव तुमकां स्वतंत्रताची परबी दिता. 15 ऑगस्ट हो भारत देशाची एक परब जावन आसा. दिन कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे. ये 15 अगस्त तो डेट हो गया, लेकिन आज का दिन का सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्यों? आज के दिन हमारे बहुत सारे स्वतंत्र सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दे के अपना खून बहा के हमें ये आज़ादी दी.
लोग तो इतने छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए? छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग इस देश की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू। लायन जसविंदर सर जी, टू प्लीज से 2 वर्ड्स। गुड मॉर्निंग ऑल, स्पेशली बच्चों को गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सब कुछ किया, सब कुछ बताया, बहुत दिल को बहुत खुशी मिली। तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा ये कौन सा दिन है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या है? इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? जैसे समझो कि ये मेरा घर है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, ये मेरा घर है। हम सब बोलते हैं 200-400 साल में, अभी हमें फिर से उसको कल्चर किया है, फिर से उसको बढ़ाना है, साफ सफाई हर चीज़ को करना है, और हर एक बंदे को अपना ड्यूटी। अगर तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ना। जो कहीं पर सफाई करता है उसकी ड्यूटी क्या है? सफाई करना। फ्रेंड्स, फ्लॅग हॉस्टिंग जालें, तुमी फाटल्यान पळयतात सगळीं भुरगीं आसात. सो आमी लायन्साची बीन सगळीं आयलीं आनी बरे भशेन जालें फ्लॅग हॉस्टिंग, आनी तांकां खावपाकूय दिलें आनी डिस्ट्रिब्यूट केलें. सो आयचो दीस खूब बरो गेलो. आतां नेक्स्ट आनी आसात कितें कितें एक्टिविटी, सो रावात म्हजे बरोबर. सो हॅपी इंडिपेंडन्स डे ऑल वन मोर टायम. हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणा एकदा. इंडिपेंडेंस डे. आतां आमी वतात फार्म हावजान झाडां रोवपाक. चिरपुटा कितें तायकिळो खाऊ ना? हांवें त्या दीस हाडलेलो. खंय? पण तो थोडोच आसा, ते कोवळी बरी मेळपा जाय. ना अरे प्रसाद रे, इधर है उधर पटेल बनाया. एकटोच काम करता, एकटोच मग कळटलें. हाड आता प्रेसिडेंट सर ममा म्हणपा वता. शैलेश हमको भी थोड़ा दे. बाबा ममा म्हणपा वता. अरे बाबा ते पीटर ते दृश्यमाक ते दृश्यम पिक्चरा पे हे बेजार म्हटलं ते इथले झाडा तू इथले ग्रासार झाड फेरते दिसतलो. झालो पोज मारून झालो. आणि कोणा पोज मारपाय वचून ते म्हणजे ओके. मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आज इंडिपेंडन्स डे. परत एकदा तुमकां इंडिपेंडन्स डे विश करता. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे. सो ओदो गडबडीन आमी भायर सरलीं अरावंड 7. सो 7 आमी भायर सरलीं आनी आमकां वचपाक जाय आशिल्लें चिखले प्रायमरी स्कुलान.
सो तेज्या खातीर हांवें विशाल सकाळीच गेली बेगीन. सो दोन हांवें व्लॉग स्टार्ट करुना इन हरी आशिल्लें म्हणून. थंय तुमकां तुमी पळयलाच कितें कितें जालें एक्टिविटीज. भुरगीं खूब हॅप्पी आशिल्लीं, खूब कॉन्फिडंटान आशिल्लीं आनी मागीर आमची सगळी लायन्स टीम आशिल्ली थंय. लायन्साची जितली आमचे आयिल्लीं ती सगळ्यांक तुमकां हांवें थंय दाखयलां कोण कोण आयिल्लीं ती. सो बरें जालें फंक्शन. मागीर आमी तेजे नंतर गेलीं ट्री प्लांटेशन एक एक्टिविटी दवरलेली इंडिपेंडन्स डे खातीर. सो थंय आमी ट्री प्लांटेशन करून आयलीं. थंय गेलीं आनी थंय पावस स्टार्ट जालो. सो हांगा इतलें वत आसा, थंय इतले दीस नाशिल्लो तो आज पावस स्टार्ट जालो. बरें जालें कित्याक जो आमी जे ट्री प्लांटेशन करपाक गेल्लीं थंयच पावस पडलो, सारको टायमार पडलो. सो आतां आयलीं आमी थंय वचून. सो आतां फुडें कितें आतां पळोवया. आयज जेवण फ्रेंड्स हांव आसा तेंच जेवतलें कित्याक विशाल विराज सगळे गेल्या, पप्पा बीन पिरणा गेल्या. आतां चवथीची तयारी करपाक जाय म्हणून म्हणजे थंय क्लिनींग करपाक जाय, मातशें रूफ थोडें कितें तरी चेंज करपाक जाय. सो तेज्या खातीर ते गेल्यात थंय. सो हांव आसा एकटेंच आज घरा. सो फुडें कितें कितें आसतलें, कितें करतलें तें दाखयताच तुमकां. सो रावत म्हजे बरोबर. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. काल मागीर फ्रेंड्स हांवें आनी कांय शूट करुना बिकॉज कांय नाशिल्लेंय बीन अशें शूट करपाचें सारकें. सो डिरेक्टली हांव नेक्स्ट डे मेळटा तुमकां आज. आनी आज हांवें न्हेसल्या साडी. खूब दिसांनी साडी न्हेसल्या आनी तेजें कारण म्हणजे आज म्हाका ओटी भरपाची आशिल्ली. म्हाका सांगलेलें कोणी तरी की अदीक म्हयन्यान ओटी भरप आसता, बरें आसता म्हणून सवाशिणीची. सो आमच्या बिल्डिंगेचेर म्हजे एक फ्रेंड आसा, ताका हांवें आपयलें आनी तेजी ओटी भरली. ओटी भरपाच्या टायमार शूट करपाक विसरलें, सो तेजी हांवें ओटी भरली. आज अमास आसा खरी, पण अमास 3 सोंपता, सो तेजे पयलीं भरपाची आशिल्ली म्हणून हांवें तिका बेगीन आपयलें आनी ओटी भरली. सो आतां जेवतलें. आज जेवणाक बिरयानी आसा कित्याक फाल्यांच्यान श्रावण लागता, मागीर चिकन बीन खायना म्हणून आमी बिरयानी हाडल्या. सो आतां चिकन बिरयानी खातली आनी जेवता आनी मेळटा तुमकां परत. फ्रेंड्स ये है चिकन बिरयानी एंड दैट टू विदाउट चिकन. हे आमचे वॉर्ड्रॉप फ्रेंड्स आनी अशें ताका फाटल्यान चितो लागला असो धवो धवो. एक्चुली हे लास्ट इयरूय बीन जाल्लें. एवरी मॉन्सून म्हणजे पावसा दिसांनी आमकां हो इशू फेस करचो पडटा, अशें जाता फाटल्यान. आनी हेज्या खातीर आमचे कपडे सगळे पिड्ड्यार जातात. सो हेज्या खातीर हांवें एक उपाय काडला, तो म्हणजे अशें फाटल्यान हांवें सगळे पेपर लायल्या. सो हो एकूच प्रोडक्ट आसा वॉर्ड्रॉप जो आमकां बरो मेळना फ्लिपकार्टाच्यान. रेस्ट ऑल आर गूड. सो तुमचे कडेन कितें उपाय आसल्यार प्लीज सांगात अदर दॅन दीस. हांवें हे टेम्पररी पेपर लायल्या सो दॅट म्हज्या साडयांक काय लागपाक जायना म्हणून. आनी यहाँ बन रही है अदरक वाली चाय. कोण ना बाबा. टमाट. सो फ्रेंड्स आमी सगळी शॉपिंग केली, भाजयो, फुलां आनी आमकां कितें ग्रॉसरी जाय आशिल्लें इन वन गो ओनली. आज म्हाका आनी विशालाक जेवपाचें मन ना, सो आमी ऑरेंज ज्यूस पितात. सो फ्रेंड्स हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयतात. चॅनलार जर नवीन आसल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात म्हजें चॅनल. आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. लव यू ऑल. बाय बाय.